तायक्वांडो हो एक मार्शल आर्ट, कोरियन मार्शल आर्ट आणि फर्स्ट टाइम गोंयांत ओपन नॅशनल जाल्यात, नॅशनल गोंयांत जाल्यात. पूण ह्या नॅशनल हेतून चॅम्पियनशिपीत, ओपन नॅशनल चॅम्पियनशिपीत एक खेरीत गजाल आहा म्हटल्यार फर्स्ट टाइम इन इंडिया तायक्वांडो हो ऑलिंपिक स्पोर्ट्स आणि फर्स्ट टाइम इन इंडिया गोंयांत जे नॅशनल जाता ओपन नॅशनल, ती नॅशनल 13, 14, 15 3 दीस लाईव्ह 2 दीस 14, 15 2 दीस लाईव्ह जाता. दिस अ बिग इव्हेंट. आता तायक्वांडो 2 कॅटेगरीज आहात, एक कुरुगी आणि एक पुमसे. कुरुगी इज अ फायटिंग इव्हेंट, म्हणजे तो झगडी जातात, फायट जातात. इट इज अ बॉडी कॉन्टॅक्ट गेम. आणि पुमसे इज अ आर्ट दाखोवपाचे, प्रिडिक्शन हे दाखयता, प्रेझेंटेशन कशें करतात ते. आणि जवळ जवळ ह्या चॅम्पियनशिपीक around 900 to 1000 participants will participate from all over the country, from all the states. And there are already 450 medals, because the championship जी आसा ती right from category 8 वर्सांपासून स्टार्ट जाता आणि which goes from 8, 12, 14 आणि 17 and above is the senior category. पुमसे and कुरुगी ह्या 2 इव्हेंटांनी. आणि गोंयचे वी आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट अराउंड 250 to 300 prominent sports person आमच्या गोंयांत तायक्वांडोचो इव्हेंट जो जाता. तायक्वांडो इज वन ऑफ द, बाय द वे, गोंयांत प्रॉमिनंट स्पोर्ट्स. इवन आय कॅन प्राऊडली टेल यू दॅट मोर दॅन फुटबॉल, तायक्वांडो हो एकूच असो इव्हेंट आसा जेणी आज पर्यंत गोंयांत गेली 40 वर्सां नॅशनल हेजेर मेडलां हाडल्यात. गोंयांत ज्यो नॅशनल गेमी जाता आनी स्टेट पार्टिसिपेट जाता, जाल्यार आज पर्यंत गोंयचें नांव जर दवरलां तर इट इज ओनली तायक्वांडो. आय कॅन प्राऊडली टेल यू, अँड नोबडी कॅन चॅलेंज इट ऑल्सो. अंडर 8 years, म्हणजे अंडर 8, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 17 मेल आनी फिमेल हांकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली आसा एक स्पोर्ट फिल्डार येवपाची. आणि ह्या इव्हेंटाक म्हाका दिसता मोर दॅन 900 to 1000 प्लस हांगा पार्टिसिपंट जातले. आणि इतलेच न्हू जाल्यार जशें विथ द हेल्प ऑफ राजू भाई त्यांच्यानी जे आमचे जजीस म्हणजे कोच किंवा हे आमचे रेफरीज जे हाडलेले आसा ते ऑल ओव्हर इंडियाचे हाडलेले. फॉर एक्झाम्पल केरला, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पोंडिचेरी, ओरिसा, कलकत्ता, तेलंगणा, दिल्ली हांगले सगळे कडचे आमचे हे रेफरीज आसतले. म्हणजे हे क्लियर, म्हणजे क्रिस्टल क्लियर टुर्नामेंट आसतलो विदाउट एनी म्हणजे पार्सलिटीज आसचे. जे स्पोर्ट्स पार्टिसिपंट आसतले पळय ते एकदम जुनियन आसतले. आणि एक बरें दिसता की हे जे ऑर्गनायज करतना हांव त्यांचे महादेव सराचे देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली हांगा एक चेअरमॅनशीप ऑर्गनायझींग कमिटीचे चेअरमॅन त्यांनी केल्ल्या बद्दल.